प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर, वोड 23 ते 28 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 23 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारच्या, हांव तुमकां सोंस. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितें मागा आनी तुमकां मेळटलें. आनी असो तुमचो आनंद होवूं. संवसाराचेर जैत हें सगळें हांवें तुमकां ओपारीन सांगलें. मातसो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारीनी उलोवंक, पूण बापा विशीं उगडापी वयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतले, तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. कारण बाप तुमचो भोव, कित्याक तुमी म्हजो भोव, आनी हांव ताचेच सून उपजला म्हूण तुमी भावार्थ धरला. हांव बापा सून उपजलां आनी संवसारांत जालें. आतां हांव संवसार सोडटा, बापाशी. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्या विशीं शिकयतालो. आनी बाबणीनो, जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगतालो, तो जेन्ना आपल्या शिसां कडेन उलयतालो तो एके भाशेन वोपारींनी तांचे कडेन उलयतालो. पूण आतां तो तांकां सांगता, जेन्ना ताजो काळ येयला, निमाणो काळ येयला वचपाचो, तो म्हणटा हांव तुमचे कडेन वोपारींनी उलोवचो ना, हांव तुमकां सगळें सगळें सोंपें करून नीट करून सांगतलो. आनी बाबणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो आनी शिसां बरोबर आसलो, कित्याक गाय तो हें सगळें देवाच्या राजाची खबर आनी सगळें जें शिकोवंक जाय आसलें सामकें तो वोपारींनी सांगतालो. हाचें कारण आहा, त्या वेळार जेजूचे शीस देवाचें उतर आयकोपाक, देवाचें उतर समजपाक ते तांकां एकदम कठीण जातालें. कित्याक आजून पसून तांचे भितर पवित्र आत्मो नासलो. म्हणटच जेन्ना जेजू उलयतालो तो तांकां एके भाशेन वोपारींनी शिकयतालो, तांकां एके भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन ते देवाचें उतर सांगतालो. कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां उतराची समजणी मेळपाक एकदम आवड जाता. आनी जेजू जें आतां पवित्र आत्म्याचें काम करतालो, देवाचें उतर शिकयतालो, हें तांच्या गिन्यानान, हें तांच्या मनान वचपाक एकदम आवड आसलें. कित्याक आजून पवित्र आत्मा येवंक नासलो. पूण बाबणीनो, कितें घडलें, जेन्ना जेजू मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो आनी तेन्ना स्वर्गार बापा कडेन गेलो, ताणें पवित्र आत्म्याक धाडलें. सो पवित्र आत्मो येयलो तेन्ना जें जेजून तांकां शिकयलें तें तांच्या मनान हाडलें, तांकां परतून शिकयलें, तांकां परतून तें सोंपें केलें. म्हणटच आयज आमकां कितें कळोन येता की जेजून आपल्या शिसांक सांगलें की तो जेन्ना तो वेतलो मरोन आनी परतून सोरीच्या बाबा कडेन तो परतून वेतलो, तो आपल्या शिसांक एकसुरो सोडचो ना. तो पवित्र आत्म्या उदेशीन तांचे कडेन उलयतलो, तांकां एके भाशेन घोटाय दितलो, एके भाशेन तांकां उमेद दितलो. आनी तेंच घडलें म्हज्या बाबणीनो. जेन्ना जेजू मेलो खुर्सार, ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी तो 3 दिसां उपरांत पुनरुज्जीवन जालो. तो शिसांक येवन मेळ्ळो, शिसान तांकां पळयलो आनी त्या वेळार ते खूब म्हणजे खुशाल भरीत जाले, आनंदान भरलेले जाले. पूण कितें जालें बाबणीनो, शिकीन जेजू गेल्या उपरांत जेजून सांगलें तांकां, जेजूल्या कडसून भायर वचूं नाकात, कित्याक हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां तुमच्यान वचून देवाचें उतर परगट करूंक जातलें. जें हांवें तुमचें सगळें घडोवन हाडलां तें तुमी घडोवन हाडटले लोकां उजेराक. शिकीन बाबणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, तांकां
देवान एकसुरे सोडूंक ना, जेजून तांकां एकसुरे सोडूंक ना, पूण तांकां ती घोटाय दिली आनी ताणें उतर परगट केलें. आयज भाव भयणीनो, आमी जी भावार्थी म्हणटा, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. खरेपणी आमी सत मानता काय देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्या आमचे भितर आसा म्हणून आमी खरेपणी सत मानता काय. आनी आयज हे शुवर्तमान आमी आयकत जाल्यार नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळून येता की आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्मो आमच्या सगळ्या आसलो जाल्यार आमच्यान आतां खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी घट धरूंक जाता, तेजें उतर पाळूंक जाता, जें तो सांगता तें आमकां करूंक जाता. पूण जेन्ना आमी भाव भयणीनो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमच्या भावना प्रमाणे चलता, आमकां जें दिसता, आमी जें आयकता ताचे प्रमाणे आमी चलता, आमी खरेपणी एक संवसारीक जिवीत जियेता आनी देवाच्या उतराची आड वेता. तर आयज आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकून तें उतर आमी पाळून देवाची खोशी आमच्या जिवितान करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक घट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.